आयज हांव चांदेल गांवांत आसा आनी चांदेल आयज आमचे सगळे पंचायतीचे मेंबर्स आयज आमच्या वांगडा आसा. आमच्या सरपंच तशेंच सगळे गांवचे मेंबर्स, डेप्युटी सरपंच आनी सगळे गांवचे भाव आनी भयणांनो, आयज खूब बरें दिसता कितें एससी समाजाची एक आमच्या स्मशान भूमी ही आयज हांगासर रिनोवेशनाक घेतलेली आसा आनी तांकां रूम आनी तांकां पेवर्स घालपाक ते कॉस्ट अरावंड 10 lakhs आनी तशेंच आमच्या हांगासर वाड्यार कितें तांकां पेवर्स लोकांक खंयसर त्रास जावचे न्हू ताका लागून ते पेवर्सूय तेंच्या दारांनी सगळ्यांनी बरें आसचे म्हणून तांकां तेय बी घेतलेले आसा. तेकाय 10 lakhs कॉस्ट आहा तेजोय बी आनी खूब बरें दिसता कित्याक आयज आमचो चांदेलचो आमचो तुळशीदास गांवस आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट आमच्या हेजो पेडण्याचो आनी तो खूब बरें काम करता आनी तेजो ध्येय तसोच आहा कितें लोकांक घेवन फुडें वचून आनी गांवाची कशी सुदारणा करपाची. तशेंच ताका हांवें सांगलेलें आहा गांवांनी म्हाका डेवलप जाल्लें जाय, एकूच गांवांत जावचें न्हू, सगळे आख्खे पेडण्यान जावचें आनी तशेंच हांव पेडण्यान करून घेतलो आनी म्हाका दिसता तो खूब बरें काम करता. तशेंच तेज्या सगळ्या मेंबरांनी तेज्या वांगडा साथ रावन आनी तेज्या वांगडाच रावन सगळीं आपआपली कामां करून घेवपाची तेज्या कडसून. आनी आयज चांदेला तो सरपंच आहा आनी म्हाका खूब उमेद दिसता तेज्या गांवांत अशेंच खुबशी हांवें म्हाका दिसता हांगासर फावंडेशन स्टोन हें केल्लें आसा. तर हे आयज जे काम जे आसा ते ह्या आमच्या हरिजन भावांक जी हांगासर स्मशानभूमी आसा तेचे पूर्ण इम्प्रूवमेंट आनी अपग्रेडींग म्हणजे ताका पेवर तेजो रूम घालप आनी तेंच्या वाड्याचेर संपूर्ण तांकां पेवर्स घालप अशा दोनूय कामाचो शुभारंभ आयज करता. हांव खरेंच आमच्या आमदाराक धन्यवाद दिता की तेणें दोनूय कामां ही प्राधान्यान घेवन ह्या समाजाक खंय तरी आदार दिवपाक तांकां बरी सेवा दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून हांव पंचायतीच्या वतीन आनी समस्त म्हज्या लोकांच्या वतीन हांव आमदाराचे धन्यवाद करता. आनी एक सांगूंशें दिसता की आमदाराचें ध्येय जें आसा की प्रत्येक वाड्याचेर कसलोच भेदभाव न करता लोकांक, प्रत्येक समाजांतल्या लोकांक खंय तरी सेवा पावची, सरकारचो फायदो जावचो